साधारण उत्सवीक वर्साचेर आदारलोली खुर्साची वाट. विशय प्राचीत करूया, बोगसणे जोडुया. सुरवातीची उतरां. प्रितीच्या भयणी भावांनो, साधारण उत्सव 2025 ह्या निमतान कुरपेचें जिवीत जिवंक आमकां एक आव्हान आनी देवाचो उलो. बोगशिल्लोल्या पातकाक लागू जातोलें खास्तीचें फारीकपण मेळप जावन आसा ह्या वर्साचें खाशेलपण. तें जोडून घेवंक थोडीं भोव पावलां आमी मारूंक जाय आनी पवित्र सभा आमकां सुचोयता तें भोक्तीपणी करूंक जाय. ही खुर्साची वाट चलतना देवाचे काकलुतीक उलो मारून देवा मुखार मानवलोली जावंक आमचो नियाळ करुया. आनी कोण पोरी पातकाच्या खास्तीच्या फारीकपणांतलीं मेकळीं जावन येता ताचेर लक्ष घालुया. भोक्तीन आनी मानान ह्या खुर्साचे वाटेंत आमी वांटो घेवया. पयलें स्थान. जेजूचेर मोरणांचें फर्मोण मारतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पातकांचें खास्तीचें फारीकपण मेळोवन घेवंक एक बरें कुमसार करुया. नियाळ. जेजून पातोक आदारूंक नासतना जेजूचेर मोरणांचें फर्मोण मारलें. आमी सगळीं पातकी. आमचेर पातकाचें फर्मोण पडटा जाल्यार जायते पावटी आमी दुसऱ्यांचेर पातकांचें फर्मोण मारता. आमचें पातक वळखून घेवन देवाचें बोगसणें अणभवूंक आनी नव्या जिविताक वेंग मारूंक पवित्र सभेन आमकां संदान संस्कार हो कुमसाराचो संस्कार दवरला. देव आमकां बोगसूंक आनी आमकां आपले काकलुतीन भरूंक सदांच तयार. पूण जायते पावटी हें देवाचें बरेंपण आमी नाकारता आनी आमच्या वाद्याचीं जावन पातकांत बुडोवन रावता. मागणें. मोगाळा जेजू, आमी पातकांत पडता तेन्ना कुरपेचें जिवीत जिवंक संदान संस्कारांत वांटो घेवन तुजें बोगसणें अणभवूंक आनी सदांच पातक पयसावन आनी बरें करून तुजी अपुरबायेचीं भुरगीं कशीं जियोंक आमकां तुजे कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. दुसरें स्थान. जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पातकांचें खास्तीचें फारीकपण मेळोवन घेवंक पवित्र जाग्यांक भेट दिवया. नियाळ. जेजून आमच्या कश्टांचो भार आपणाचेर घेतलो आनी खुरीस उबारून त्यागी आनी कोश्टी वाट चलूंक फुडें सरलो. ह्या साधारण उत्सवीक वर्साक देवाची कृपा जोडूंक पवित्र जाग्यांचेर भोक्तीपणान भेट करूंक आमकां एक उपाय. देवाचें आसणें सगळे सुवातेर आसा, पूण खेरीतपणी थोडे जागे नेमल्यात. जंयसर प्राचिताच्या आनी त्यागी मनान आमी वचून मागण्यांत वेळ सारून नियाळ करून आनी पवित्रपण जोडपाच्या मनान देवाच्या उतराक आमचे कान उक्ते करूंक
आमकां सोंदी दवरलोली आसा. ताचो बरो फायदो काडूंक प्राचिताच्या मोनान ह्या पवित्र जाग्यांचेर वचूंक आमी वावरूची गरज. मागणें. मोगळा जेजू, तूं खुर्साची वाट चल्लो ते परी प्राचिताच्या मोनान आमी पवित्र जाग्यांचेर वाट चलूंक आनी बोगसोणे जोडून घेवंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. तिसरें स्थान. जेजू पयले पावट धोरणीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पातकांचें खास्तीचें फारीकपण मेळोवन घेवंक दयाळ्यो कोरण्यो पाळुया. नियाळ. खुर्साच्या भारान जेजू पयले पावट धोरणीर पडलो, पूण आमच्या मोगा पासत उठून फुडली वाट तांकूंक जेजून पावल मारलें. आमचें क्रिस्ती जिवीत जियेतना देवा मुखार मानवलोलीं जावंक आनी पातकांचें खास्तीचें फारीकपण मेळोवन घेवंक आमकां कुडीच्या फायद्याच्यो 7 आनी ओतम्याच्या फायद्याच्यो 7 दयाळ्यो कोरण्यो आसात. ह्यो दयाळ्यो कोरण्यो आमी पाळटाव तेन्ना आमच्या पातकांचें बोगसोणें आमी जोडूंक पावता. आमकांच दूख दिवन दुसऱ्यांसोवें आमी दयाळ जाता तेन्ना देवाक आमचो वावर मानवता. देवाक आमची बोली नाका, पूण दया जाय. जें कितें ल्हानाच्या ल्हाना भावा भयणा सोवें आमी करता तें देवा सोवें आमी करूंक पावता. मागणें. मोगळा जेजू, दयाळ्यो कोरण्यो जिवितांत वेव्हारांत घालून तुजी दयाळाय आमी अनुभवूंक आमकां कृपेन भर. दुसऱ्यांसोवें दयाळ जावन तुजी काकलूत तांचे सोवें विस्तारूंक काकलुतीचीं हात्यारां जावंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. चवथें स्थान. जेजू आपले आवयक भेटता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पातकांचें खास्तीचें फारीकपण मेळोवन घेवंक आंकवार मारयेची भोक्ती करुया. नियाळ. कालवाराची वाट चलतना जेजू आपले आवयक भेटता आनी हे भेटे उदेशी ओदीक बळवंत जावन फुडली वाट धरता. खुर्साचेर थावन जेजून आपली आवय आमची आवय करून दिली. आंकवार मारिया आमकां सगळ्यांक एक देख आनी नमुनो सोर्गींचे राज जोडूंक. पातोक पयसावून भाग्यवंतपणाची वाट ती चल्ली. तिच्या पावलांनी पावल घालून आमी वाट चलतल्यो तेन्ना पातोक पयसावूंक आनी कुरपेचें जिवीत जियोंक आमी पावता. आमी सगळ्यांनी तिच्या पुतान जेजून दाखयलेली वाट चलून सोर्गीं राज जोडूंक आंकवार मारयेक जाय. मागणें. मोगळा जेजू, तुवें तुजी आवय आमची सोमेस्तांची आवय करून दिली. तुजी आवय सदांच आमच्या सांगाताक आसा आनी दर दिसा ती आमचे पासत विनंती करता. तिका आमी मान दिवंक आनी तिचे
शेगूण आपणावून तिचे भाशेन आमचें जिवीत तुका आनी तुजें बरेपण विस्तारूंक भेटोवंक तुजे कृपेन आमकां भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. पांचवें स्थान. सिरेंचो सिमांव खुरीस व्हरूंक जेजूक आधार दिता. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पातकांचें खास्तीचें फारीकपण मेळोवन घेवंक प्राचीत करुया. नियाळ. सिरेंचो सिमांव प्राचिताचे कोरणे उद्देशी जेजूच्या खुर्साक खान मारता आनी आपलो सांगात जेजूक दिता. प्राचीत करप दर एका क्रिस्ताच्या पाटलावदाराचो जिविताचो भाग. प्राचीत करून आमच्या पातकाची दूख धरूंक आमी पावता. प्राचिता उद्देशी देवाचें बोगसणें आमी जोडटा. आमकांच दूख दिवन खरें सूख आमी जोडटा. आमच्या क्रिस्ती जिविताचे यात्रेंत प्राचिताच्या मोनान दुसऱ्यांच्या खुर्सांक आमी खांद मारतल्यो. दुसऱ्यांच्या दुखा कोश्टान आमी वांटो घेतल्यो. आमकांच उणें करून दुसऱ्यांक पावतल्यो. तेन्ना पातकांचें फारीकपणाचें बोगसणें आमी आपणायतल्यो. मागणें. मोगळा जेजू, आमच्या जिवितांत खरें दूख कितें तें प्राचिताच्या मोनान आमी अनुभवूंक आनी प्राचिताच्या कोरण्या उद्देशी तुजीं खरीं पाटलावदारां जावंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. सवें स्थान. वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पातकांचें खास्तीचें फारीकपण मेळोवन घेवंक बरें मन आपणावया. नियाळ. कालवाराची वाट चलतना जेजू थकलोलो आनी घामेलोलो. असल्या वेळार बऱ्या मनान वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता आनी जेजू सवें दयाळ कोरणी आदारता. मनशांचें मन बरें जाल्यार सगळें बरें जाता. आयज मनशाच्या मनांत कितें चलता तें वळखून घेवंक भोव अवघड. मनीस भायल्यान एके भाशेन वागता जाल्यार भितरल्यान दुसरेच भाशेन जियेता. मनीस कितेंय करूंक फुडें सरता तेन्ना कसल्या मनान आनी खंयच्या विचारान तें तो करता तें जाणून घेवंक सोंपें न्हय. मनशांचें मन साफ जाल्यार मनशाच्यो कोरण्यो बऱ्यो. मनीस आपल्या मनांत कितें बाळगिता तें कोरण्यांतल्यान करून दाखयता. देखून बऱ्या मनाची मनशां जावंक आमी वावुरची गरज आसा. फकत देव आमच्या मनांत कितें चलता तें जाणा. देखून देवाक आमी फटोवंक जायना. हें सत वळखून घेवया. मागणें. मोगळा जेजू, बऱ्या मनान फुडें सरूंक आनी बरें तेंच करूंक आमकां तुजो आदार दी. दर दिसा बऱ्या मनाची बरीं मनशां जावंक आनी तुजोच वावर आप भशेन फुडें व्हरूंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर.
सातवें स्थान. जेजू दुसरे पावट धोरणीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पातकांचें खास्तीचें फारीकपण मेळोवन घेवंक बरेपणाचे दूत जावया. नियाळ. आमच्या मोगा पासत कालवाराची वाट चलतना जेजू दुसरे पावट धोरणीर पडटा. कोश्टाच्या भारान जेजू थकता, पूण बापाचें कार्य मनांत दवरून उठ्ठा आनी फुडें वेता. जेजून आपल्या जिवितांत बरें तें केलें आनी वेता थंयसर बरेपणाची बियां किर्लायत गेलो. आयज मनशाच्या जिवितांत नदर भोंवडायल्यार बरेपण उणें जालोलें आनी वायट वाडलोलें आमी पळयता. जायत्या जाणांक दुसऱ्यांचें बरें जालोलें नाका. राग, नाटकाय मनांत दवरून मनीस जियेता आनी दुसऱ्यांक सोकला उडोवंक आनी सोकला चेपून दवरूंक भोंवता. कांय पावटी बरी कोरणी कोणूच पळयना, पूण वायट कोरणी सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार वेता. आयज ह्या समाजांत बऱ्या मनशाक मान ना, पूण वायट मनशाक आमी मानाचो जागो दिता. बरें करतल्यांचें जिवीत भारादीक करता आनी वायट आदारतल्यांक वयर काडटा. मागणें. मोगळा जेजू, वायटाक पाट वळोवंक, बरी कोरणी करीत रावंक, दुसऱ्यांचें बरें चिंतूंक आनी समाजांत बरेपणाचे दूत जावंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कर सोम्या, काकलूत आमची कर. आठवें स्थान. जेरुसलेच्या वस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पातकांचें खास्तीचें फारीकपण मेळोवन घेवंक प्रमाणीकपणाचो रस्तो चलुया. नियाळ. आपूण कोश्टवता आसतनाय जेजू जेरुसलेमच्या वस्तोऱ्यांक बुजवण दिता आनी तांकां समाधानान भरता. आमचो देव आमचें बरें चिंता आनी ताका जाय आमी बरीं भुरगीं कशीं जियेलोलीं. आमचें जिवीत देवा मुखार मानवलोलें करूंक आमी आमकां जाय तें न्हय, पूण देवाक जाय तें करूंक फावो. आधुनीक काळाचो मनीस आयज देव नासलोले पोरी जियेता. वेता थंयसर जायत्या जाणांच्या तोंडांतल्यान पावलां पावलांचेर फोटी आयकूंक मेळटात. सगळीं आडगां नाडगां करून दुसऱ्यांक फोटोवन जियेतात. सोत नाकारून फोटीक गोवायकी दिवंक जायतीं जाणां फुडें सरतात. फोटिंगपणान नांव आनी संवसार जोडून आखरेक आपल्याच जिविताची वाट लायतात. दुसऱ्यांचें भाट, दुसऱ्यांची वस्त आपली करून घेतात. सोत पयसावून आयज जायत्या जाणांनी फोटिंगपणाक सांगात दिला आनी अशे तरेन देवा मुखार मनीसकूळ सांडला. मागणें. मोगळा जेजू, प्रमाणीकपणाचो रस्तो धरून तुवें दाखयलो इल्ली स्वताची वाट चलूंक आनी स्वताचें राज जोडूंक सदांच तयार आसूंक आमकां तुजे कृपेन भर.
काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 9वें स्थान. जेजू तिसरे पावट धोरणीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पातकांचें खास्तीचें फारीकपण मेळोवन घेवंक पवित्र सभेच्या वावरांत मिसळ जावया. नियाळ. मनशा कुळाचे सोडवणे पासत जेजू खुरीस घेवन कालवाऱ्याची वाट चलतना सोकला पडटा, पूण निराशीपणांत बुडोना. उठून मनशा कुळाच्या मोगा पासत फुडली वाट चलता. आमी सगळीं यात्रेकारां आनी ह्या सादारण उत्सवीक वर्साक आमची यात्रा चलतना भरवशान आमी फुडें वचूंक आमकां उलो आसा. आमी पवित्र सभेची वांगडी म्हणटोच ही आमची यात्रा चलतना पवित्र सभेच्या वावरांत मिसळ जावन फुडें वचूंक आमकां आपोवणें आसा. आयज ह्या वावरांत मिसळ जावंक कोणूच सोदिनात. इगोर्जेची सफाई करूंक भोव थोडी. सोबार संस्थेन भितर सरून वांगडी जावन वावर फुडें व्हरूंक जायतीं जाणां फाटीं सरतात. ओत्मीक तशेंच हेर दुसऱ्या समारंभांनी वांटो घेवंक फुडें सरोनात. पवित्र सभेचो वावर म्हणल्यार जायत्यांच्या तोंडांतल्यान रोखडेंच ना हें उतर येता. थोडीं हो वावर करिनात आनी करतल्यांकूय आडकोळीचो फातर जातात. मागणें. मोगाळा जेजू, आमी पवित्र सभेची वांगडी कशीं पवित्र सभेच्या वावरांत मिसळ जावन तुजोच वावर फुडें व्हरूंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 10वें स्थान. जेजूक विंगळो करतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पातकांचें खास्तीचें फारीकपण मेळोवन घेवंक सेवेचें मोन आपणावया. मनशा कुळाक ओत्मीक गिरेस्तकायेन वाडोवंक जेजून आपणाकूच रितो केलो आनी चाकराचें रूप घेतलें आनी मनशा कुळाची सेवा केली. आमी सगळीं देवाची सेवकां. पवित्र सभेचें मुनियारपण जावन आसा सेवेचें मुनियारपण. आयज दुसऱ्यांक सेवा दितलीं भोव थोडीं जाल्यार सेवा घेतलीं जायतीं. आमकां केदेंय व्हड नांव आसूं, पूण देवा मुखार आमी ल्हान म्हूण उगडास धरची गरज आसा. आमकांच उणें करून दुसऱ्यांक आमचे सेवेंतल्यान आमी वयर काडटल्यो तितलो देव आमकांय उंच काडटलो. म्हज्याच कुटुंबांत कोश्टवतल्यांची सेवा, शेजाऱ्यांत गरजेक पडलोल्यांची सेवा, समाजांत सांडलोल्यांची सेवा, फिरगोजेंत निराशीपणांत बुडलोल्यांची सेवा आनी वेता थंयसर आकांतांक सांपडलोल्यांची आमी सेवा करतल्यो तेन्ना आमच्याच पातकांचें फारीकपण आमी दिवंक पावतल्यो. मागणें. मोगाळा जेजू, दुसऱ्यांचे सेवेक आयतीं रावून तुजी सेवा आमी करूंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर.
11वें स्थान. जेजूक खुर्सार खिळायतात. पोरणिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पातकांचें खास्तेचें फारीकपण मेळोवन घेवंक बोगसोण्याची मनशां जावया. नियाळ. सगळीं आमचीं पातकां जेजून आपणाचेर घेतलीं आनी आपणाकूच खुर्साचेर खिळावंक दिवन आमच्या पातकांचो नाश केलो. देवान आमचीं पातकां बोगशिल्ल्यान देखून आमी बोगसोण्यांची मनशां जावंक आमकां देव आपयता. आयज वेता थंयसर दुस्मानकायेचीं दुर्गां उबारलोलीं आमकां दिसतात. एकामेकाचो राग घेवन वर्सांच्या वर्सां जियेतात. आयज मनशाच्या जिवितांत सोंसणीकाय आनी समजीकाय उणी जावन झगडीं मारामारी वाडल्यात. मनशाचो राग आयज रोखडोच चडटा आनी रागाच्या भारान आमी आमचें संबंदीक जिवीत तुटयता. बोगसोणें घेवंक आयज मनीस फाटीं सरता जाल्यार दुसऱ्यान बोगसोणें मागल्यार पासून ताका बोगसूंक सोदिना. बोगसोणें दिनासतना आयज मनशान आपलीच भलायकी आनी मोनाची शांती पिड्यार केल्या आनी मनीस आपल्या जिवितांत सांडला. मागणें. मोगाळा जेजू, बोगसोणें दिवंक आनी बोगसोणें घेवंक तूं आमकां शिकय आनी सदांच चुकलोल्यांक बोगसून आमी आमच्या जिवितांत चुकयो वाटावंक आनी कुरपेचें जिवीत जियोंक आमकां तुजे कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 12वें स्थान. जेजू खुर्सार मोरता. पोरणिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पातकांचें खास्तीचें फारीकपण मेळोवन घेवंक दूख कोश्ट स्विकारुया. नियाळ. कालवाराची वाट चलतना जेजून कोश्ट सोंसले, दुखांत बुडलो आनी आखरेक आमच्या मोगा पासत खुर्सार मेलो. दूख, कोश्ट, आटेविटे, संकोश्ट, प्रोस्ट, निराशीपण मनशाच्या जिविताचे भाग. पूण मनशाक आयज कोश्ट आनी दूख नाका. दर एक मनीस कोश्ट पयसावून खुशालकायेचें जिवीत जियोंक आशेता. दूख कुशीन दवरून मौजेचें जिवीत आपणावंक सोदता. आयज जायत्या जाणांक घाम वारोवन कोश्टांतल्यान वयर सरूंक नाका, पूण आडगां नाडगां करून फटींगपणान वयर सरूंक जाय. जिवितांत त्याग करून बरेपण जडलोलें नाका, पूण फटींगपणान जडलोलें जाय. आमी कोश्टांतल्यान वयर सरता आनी दुखांतल्यान सुखाचे पावंडे चडता म्हूण आमी विसरता. मागणें. मोगाळा जेजू, आमच्या जिवितांत कोश्ट आनी दूख पयस करूंक न्हय, पूण तांतूंतल्यान खोऱ्या जिविताचो अर्थ सोदून काडून तुजेरूच पातयेवन आमी फुडें वचूंक आमकां तुजे कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 13वें स्थान. जेजूक खुर्सा वयलो धेंवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपांत घालतात. पोरणिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं
सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पातकांचें खास्तीचें फारीकपण मेळोवन घेवंक मागण्यांत वेळ सारुया. नियाळ. आपल्या पुताची कूड आपल्या गोपांत आंकवार मारया ओगेपणान घेता आनी मागण्याच्याच बळान हें व्हड दूख सोंसता. मागण्यांतल्यान आमी देवासोवें आमचो संबंद घट करता. आयज मनशाक संवसारी राटावळींत मिसळ जावंक जायतो वेळ आसा, पूण देवाक वेळ दिवंक भोव अवघड जाता. आयज मनीस आपल्या जिवितांत सगळें करता, पूण मागण्यांतल्यान जिविताची नवसरणी करून देवाच्या संबंदान वाडूंक विसरता. आयज आमचे तेरसाचे मागणे फकत उतरांचो बडबड जाता. मिसा बेटींत कायदो कसो आमी वांटो घेता. जायते पावटी भिरांतीन लादायन करता, पूण खरे भोगतीन ओगेपणांतल्यान देवासोवें वेळ सारूंक विसरता. मागणे. मोगळा जेजू, मागण्यांतल्यान तुज्या संबंदान आमी वाडत वचूंक, जिविताची नवसरणी करूंक आनी तुजेरूच विस्वास ठेवून फुडें वचूंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 14वें स्थान. जेजूक फोंडांत निकी पितात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. पातकांचें खास्तीचें फारीकपण मेळोवन घेवंक आमकांच उणें करून दुसऱ्यांच्या गरजांक पावुया. नियाळ. आपल्या बापाक जाय तेंच करून जेजून आपल्या बापाचें मिसांव शार्ती पावयलें आनी मनशाकुळाची सोडवण करून मनशाकुळाक आपल्या बापाचीं भुरगीं केलीं. आयज जेजूच्या वावराक होय म्हणूंक आमी जायत्या हेर वस्तूंक ना म्हणचें पडटा. दुसऱ्यांच्या गरजांक पावूंक आमी आमकांच उणें करूंक पडटा. कोलकोताची भाग्यवंत तेरेसा आमकां म्हणटा, तुकाच उणें करून आनी तुकाच दुखोवन तूं दुसऱ्यांक दिताय तेन्ना त्या दिवपांत अर्थ आसता. ओगळें आसा तें दिवंक सोंपें, पूण आमकां उणें करून आमी दुसऱ्यांक दितोल्यो आनी दुसऱ्यांच्या गरजांक पावतोल्यो तेन्ना देवाचो आशिर्वाद आमी जोडूंक पावतोल्यो. दिवन कोण गरीब जायना, पूण दिवन देवा मुखार आमी गिरेस्त जावंक पावता. मागणे. मोगळा जेजू, दिवपाचें आयतें मोन आनी दुसऱ्यां सोवें दोयाळ जावपाचें काळीज आमच्यांत तूं रोचून हाड आनी दुसऱ्यांच्या गरजांक पावूंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. शेवटाचे मागणे. मोगळा जेजू, आमच्या पातकांचें फारीकपणाचें बोगसणें मेळचे खातीर आमी कितें करूंक जाय ताचेर आमी नियाळ करून ही खुर्साची वाट आमी चल्ल्या. पातकाक पाट वळोवन बरें तें करीत रावंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमी पातकांत पडटा तेन्ना पातकाची दूख धरून फावो तें प्राचीत करून संदान संस्कारा उद्देशीं तुजे मुखार मानवलोलीं जावंक आमकां तुजो आदार दी. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. पाप सायबाच्या संकल्पा पासत. आमच्या बापा सोर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बुकोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा. उसऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन.